वेगवेगळ्यो गजाली वीच कीप्स द हर्डल ऑलवेज फॉर द इंडस्ट्रीज. म्हणजे हे लायसन वचून पुलिसेंतल्यान घेवन यो, ते लायसन फायरात, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो आमी 54 डिक्रिमिनलायज केले. इट इज अननेसेसरी. इट इज जुने वेगवेगळे लॉज जे आसता पळय न्हू ते काडून उडोवपाचें काम जें आसा पळय न्ही आमच्या सरकारान केलां. हांव ते येस सांगता तुका आनी कितें हांव तुका ताजेरूच म्हणजे जे विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे बार्राची आमी 100 मिटराचेर हाडली म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर परमिशन दिवंक ना. हांव तुका सांगता 1980 हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर ज्या सर्कुलरान बार्रां जी आहा पळय न्ही रे ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आणि 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ओके ही सगळी बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स खंय तरी एखादो कुरीस आसतलो खंय तरी एखादो गुमटी आसतली ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तेंय सांगता हांवें काडलेले नवे सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5000 फी जर आसली म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्ही तेंचे ज्यो फायली आहा तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे आहा पळय न्ही रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घालून घेतल्या. म्हज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना. म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितर जाल्यार रिलॅक्स करून दिला. आत्तां बदल कितें जाला मागीर तूं ती पावर जायना आतां काडून उडयल्ली हें सांगता म्हणून हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली वेवसाय बंद जातले आनी परत आसत अशे लोक रस्त्यार येतले. त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना. हे डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेंच आसा. म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या म्हणजे असली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां. आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें. सर आनीक सर